फक्त 4 क्षेत्र घेयात हें सरकाराक एक आव्हान. जर स्वयंपूर्ण जावपाचो मोठी म्हत्वाकांक्षा तुमी दोळे मुखार दवरतात जी आयच्या संवसाराच्या परिस्थितींत शक्य ना, पूण दर्या तुमी बरी म्हत्वाकांक्षा दोळे मुखार दवरल्या आनी ते म्हत्वाकांक्षेचे दिशेन तुमकां वचपाचें आसा जाल्यार सुरवात खंय तरी करूंक जाय. हांव सुचयतां 4 क्षेत्रां, फक्त 4. पयलीं क्षेत्र दुदाचें. दुदाचें उत्पादन गोंयांत जाता आनी तें वाडोवंक जाता. अशें आसतनाय आमी थोडेंच दूद उत्पादन करतात आनी बाकीचें गोंय भायल्यान हाडटात. कित्याक? हें परस्वाधीनपण कित्याक दवरतात? जितलें दूद गोंय राज्याक लागता तितलें दूद तयार करात. थंय दुदाचे बाबतींत स्वयंपूर्ण जातले. दुसरें सगळें कुशीन दवरयात. दुसरी शाकभाजी. शाकभाजी गोंयांत जाता पूण ती पावना म्हणून भायल्यान हाडची पडटा, पूण ती वाडोवं येता. आमचे कडेन जमीन आसा, शेतां पडंग पडिल्लीं आसात, उदक आसा धरणाचें साळावलीचें भोव करून. हाजो उपयोग करून शाकभाजी पिकोवंक जायना आनी शाकभाजीच्या क्षेत्रांत आमच्यांनी स्वयंपूर्ण जावपाक जायना? जाता, पूण ती भास सरकार उलयना. बेळगांवां बाजार बंद जालो जाल्यार गोंयांत शाकभाजी ना, पूण आमकां लज दिसना की शाकभाजी तयार करपाची शक्ती आसतनाय बी आमी शाकभाजी तयार करनात. तिसरें फुलां. रोजां गोंयच्या पोरसांनी जातात कितलीं, पूण ती पावनात आमकां. ती रोजां कर्नाटकांतल्यान येतात. हांवें फक्त एका फुलाचो उल्लेख केला, असलीं बाकीचींय फुलां आसात. ही फुलां गोंयांत निर्माण करूंक जायना? कितले लोकांक रोजगार मेळटलो, कितलो वेव्हार वाडटलो, विकतल्यांक संदी मेळटली, पूण ना, थंय स्वयंपूर्ण लागू जायना. ही फुलां जर गोंयांत पिकयलीं, ही फुलां जर गोंयांत तयार जाता अशी परिस्थिती निर्माण केली जाल्यार त्या क्षेत्रांत आमी स्वयंपूर्ण जातात. आनी चवथें नुस्तें. गोंयच्या पश्चिम देगेर शेकानशेक समुद्र आसा. ह्या दर्यांत राशींनी नुस्तें आसा आनी त्या नुस्तें आमी काडटात. आमी रांपणींनी काडटात, आमी ट्रॉलर वापरून काडटात, आमी तरेक तरांनी काडटात. दुसरे कडेन मानशीवेलें नुस्तें मेळटा, तरी आसतना गोंयाक नुस्तें पावना. फॉर्मेलीन घाल्लें नुस्तें दुसऱ्या राज्यांतल्यान हाडचें पडटा. कित्याक? नुस्त्याच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाची इच्छा कित्याक बाळगिनात? आनी नुस्तें म्हणटा तें गोंयकारांच्या आवडीचें. शिता फाटोफाट नुस्तें जाय. तांदूळ जायत जाल्यार 5वें क्षेत्र. हांव फक्त 4 क्षेत्र म्हणय. 5वें एक क्षेत्र आसा तांदळाचें. तांदूळ पिकता गोंयांत, ती पीक वाडोवंक जाता. आनी तांदळाच्या बाबतींत बाकीचें कड्डण सोडया, बाकीचें कड्डण गोंयांत करतले, गंव गोंयांत रोयतले, चणे, मूग आनी हेर सगळें कड्डण गोंयांत करतले. ती आशा कोणाच्यान धरपा नज. पूण जो तांदूळ पिकता त्या तांदळाची पीक वाडोवं येता. 1, 2, 3, 4 पिकां काडपी देश आसात आमच्या ह्या संवसारांत. ती टॅक्नॉलॉजी शिकून आमच्या सरकाराच्यान तें कित्याक करूंक जायना? इस्रायलान केल्लें आसा जायतें ह्या क्षेत्रांत. दुसरेय देश आसतले. ती भास कित्याक तोंडांतल्यान येना की शीत जें आमचें स्टेपल फूड, मुख्य अन्न, त्या अन्ना खातीर आमी दुसऱ्याचेर अवलंबून आसात. आमी परस्वाधीन आसात. हें परस्वाधीनपण ना करपा खातीर आमी आमकां जाय तितलो तांदूळ पिकयतले ही भास सरकाराच्या तोंडांतल्यान कित्याक येना? आनी जर तांदूळ, नुस्तें, शाकभाजी, दूद आनी फुलां ह्या 5 क्षेत्रांनीच स्वयंपूर्ण जावपाची भास तुमी करनात जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण खंयच्यान करतले? म्हणून हें उतर पोकें दिसता. हें प्रामाणीक दिसना.
प्रामाणीकपण जर आसत ह्या उतरा फाटल्यान जाल्यार ही 5 क्षेत्रां दोळे मुखार दवरात वो 4 तरी दवरात आनी 5 वर्सां जर सरकार तिगलें जाल्यार त्या सरकारान हें करून दाखोवचें जाल्यारच त्या स्वयंपूर्ण उतराक कितें अर्थ उरतलो पुरायेन स्वयंपूर्ण जावचेंच ना केन्ना पूण थोडे तरी क्षेत्रांनी जंय आमकां शक्य आसा थंय आमी जाले इतलें तरी आमकां सांगपाक मेळटलें विकास तो हेर सगळी विकासाची भाशा जी आसा जी बांदकामाचेर अवलंबून आसा तो विकास न्हय आपले स्वाधीन आसप शक्यतो जाता तितले प्रमाणांत हो विकासाचोच एक भाग हेंय सरकारान समजून घेवपाची गरज आसा